ओजैस प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्विसपोर अशें म्हणटा, आपल्या दोलदीतपणान ती म्हाका सोदतली. येयात सर्वेस्पराशी परतून वचूया. ताणें आमचे कुडके करून उडयले, पूण तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां धोरणी शेवटिली, पूण आमचे गाय तो बांदतलो. एकावून 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवंत करतलो. उसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्या. सर्वेस्पराची ओळख घेवंक मन लावया. फांत्या परी तो दुबावावीन येतलोच. ताचो निर्णय उजवाडा परी फांगतलो. दोडको येतात तश्यो तो येतलो. जमीन भिजयतल्या वसंताचे पावसा वरी तो देंवतलो. एफ्रामा, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुडा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? सकाळच्या कुळपा सारको रोकडोच ना जातल्या दवा वरवीं हो मोग तुजो. ह्या खातीर प्रवाद्या वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारून उडयली. कित्याक म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. होम नाका, देवाची खरी ओळख जाय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें बोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हाका योद नाका, मोग जाय. काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखय. बोग कोणवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबोंतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. सबाब, म्हाका योद नाका, मोग जाय. योदनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता, खोंती बरीत घालीस. चिड्डोलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. सबाब, म्हाका योद नाका, मोग जाय. सियोनाक उपकार करून मोय पास दाखय सायबा. जेरुजाल्या दुर्गा नव्यान बांदून तूं दी. तेन्ना योद्न आनी होम तुका मानवतले. पाडकुले आण तुका वेदीर वंपून दितले. सबाब, म्हाका योद नाका, मोग जाय. आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. लुका पोडमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पाटेलेले आनी येरांक लेखी नासलेले तसल्यांक जेजून अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिजेव आनी दुसरो 2 वसुलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. फारिजेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणें करतालो, देवा, हांवें हेरां मनशां सारको न्हय, ते चोर, नागोवणे, अन्याय, पोरद्वारी ह्या त्या 2 वसुलदाराय सारको हांव न्हय म्हूण तुका आर्गां दितां. हांव सातोलेक 2 पावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्याचो दावो वांटो फारीक करतां. तो 2 वसुलदार आपलो पयस उबो रावन दोळे पर्यान वयर काडी नासतना होड्डें बुडोवन अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी, म्हजी काकलूत कर. हांव तुमकां सांगतां,
देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा परतलो. पूण न्हय तो दुसरो, कित्याक आपणकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवा, हांव एक पातकी म्हजी काकलूत कर. नियाळाक आदार. फिगोर्जेच्या संस्थांनी मिसळ आसतना एक ओस्तोरी उंचल्या पावंड्यार आसोन ल्हानविकायेन आनी खालतीकायेन आपलो वावर व्हड जबाबदारेन करताली. दुसऱ्यांक आदार सहकार दिवन आपलें नांव गाजोयनासतना गुप्तीन सेवा करताली आनी सोमेस्तांक ती ओदीक मानवताली. तरी आसतना जेन्ना ती सांगातीन, कुटुंबांत, समुदायांत वा संस्थेंत मागण्यांत वांटो घेतना देवाक आर्गां मोहिमा दिवन अशी उद्गारताली: देवा, हांव एक पातकी म्हजी काकलूत कर. तेन्ना सगळीं अजाप जातालीं. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां अशेंच कितें मेळटा. दोग मनीस, एक फारिजेव आनी दुसरो 2 वसूलदार, मागणें करतात. फारिजेव आपले खाशिलेपणांतल्यान मागणें उबारता जाल्यार 2 वसूलदार आपले होड्डे बोडावून वा बुडोवन म्हणटालो: देवा, हांव एक पातकी म्हजी काकलूत कर. जेजू आपल्या शिसांक उद्गारता. ह्या 2 वसूलदाराचें मागणें देवाक मानवलें, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आपुणूच खालती जाता ताका देव उंच काडटलो. खऱ्यांनीच देवाचे मोळ्यांत वावुरतना आमच्या भाव भयणी आपलेंच व्हडपण आनी गर्व सोडून देवा मुखार उस्कोत म्हूण मांडून देवाचेर पातयेवन दुसऱ्यांचे मोगान सेवा करूंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमी पातकी म्हूण ओळखून ल्हानवीक आनी खालतें जिवीत जिवंक वावुरया.